काल जो इन्सिडंट घडलो संजय स्कुलाचो एक दिव्यांग भुरगो जो आसा तो सेकंड फ्लोरा वयल्यान सकयल पडलो आनी तो आता GMCन एडमीट आसा। ताका गंभीर असो मार लागलेलो आसा। जाल्यार आमी आसा ओल्ड संजय स्कूल हांगासर आनी पळोवया सेकंड फ्लोराचेर वचोन की थंयसर खऱ्यांनीच कितें बाबत परिस्थिती आसा ती। काल आपल्या आवय वांगडा हे बिल्डिंगेत आधार कार्ड करपाक गेल्लो एक विद्यार्थी दुसऱ्या माळ्यावेल्यान पडून गंभीर जखमी जाला। शाळेच्या दुसऱ्या माळ्यावेले रॅलिंग मोडून हो विद्यार्थी खंय सकयल पडिल्लो। तेन्नाच्यान संजय स्कुलाचो विशय गाजता। सगळ्याहून व्हडलें म्हाका तांचे अगेन्स्ट कंप्लेन करूंक जाय इस्कॉलाचे बिल्डिंगाचे। कित्याक आतां पळय आयज म्हजो नोंडेचो चेडो पडला, फाल्यां आनी कोणूय भुरगीं पडटलीं, कोण जाणटी उबी आहा, कोण बायलो उबो आहा, दादले उबे आहा, कोणाच्यानी पडो येतात। आयज म्हज्या भुरग्यां लागीं इन्सिडंट जालें, हें कोलॅप्स जाला, थंय दुसऱ्यांकूय जावं शकता। तो प्लीज हाचेर म्हाका एक्शन सारकें सिरियस जाय। आय वॉन्ट एक्शन टू बी टेकन एंड आय नो सर कालूस विल डू दिस। स्कुलाच्या स्लॅबाचे कुडके तुटून पडून लोखणाचे रॉड भायर सरल्यात। स्वप्नांचे शिमीट फुटून रॅलिंग पडपाच्या मार्गार आसा। स्कुलाचे दुरुस्ते कडेन कोणाचेच लक्ष ना। A special child has fallen. It's a very sad story. It's tragedy, unfortunately, that this had to happen in a school for special children. This is not safe environment. It's a special school where there should be safe environment. And if parents bring children here and they can't be assured of safe environment, I say God help those who reach this building. But I say one thing with firmness. There has to be an accountability and somebody has to answer for this. Whoever it is, however high or low, I will demand that the police must register an FIR and prosecute whoever is responsible. This is gross negligence. This is endangering lives of individuals, and therefore these are cognizable offences which the police must register offences. And whether it's the contractor, whether it's the principal, whether it's the chairperson, whoever is responsible of this, I think one must make sure that the buck must stop at someone's door, because unless you don't catch the person, this will go on without any care. जाल्यार हांगासर खूबशे भुरगीं आनी खुबशे पेरंट आपल्या भुरग्यांक आधार कार्ड करपा खातीर घेवन येतात। जाल्यार तांची सुरक्षा पयलीं पळोवपाक जाय आनी सरकारान हाचेर ह्या बिल्डिंगेचेर बेगिनाच बेगीन लक्ष घालपाक जाय। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन यश सयत वर्षा आशवेकर।